आल्त पर्वरी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाची पहिली ऑल गोवा बुद्धिबळ सर्त बुधवारा जाली। सर्त क्लबाच्याच हॉलांत जातली। बार्देस तालुका बुद्धिबळ संघटना आल्त पर्वरी क्लबाक बरोबर घेवन सर्त घेता। सर्त जिखतल्यांक वट्ट 20,000ची इनामां आनी ट्रॉफी मेळटली। The Alta Porvorim Sports and Cultural Club is celebrating its 25th anniversary since its inception. As part of our celebration, we are organizing the first All Goa Rapid Chess Tournament. Through this tournament, we hope to give the youngsters and all chess enthusiasts an opportunity to play the game they love and develop their skills. This Taluka Chess Association is very happy that Alto Porvorim Sports and Cultural Club is organizing its first All Goa Open Rapid Chess Tournament 2016. From Bardes Taluka Chess Association, we will make our every effort to make this tournament a grand success. I request all the players from Goa to participate in this tournament. As Secretary of the Alto Porvorim Sports and Cultural Club, I would like to thank Bardes Taluka Chess Association, Nature Group Chess Academy under the guise of Goa Chess Association to support this activity that Alto Porvorim Sports and Cultural Club has organized, which I am sure will be a grand success. We have got a strong response and we hope to make it an annual event, bigger, higher, better. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। इंडियन ऑयल गोंयान कॅशलेस मोडान गेल्या। केंद्र सरकाराच्या डिमॉनिटायझेशनाच्या उपरांत कंपनीचे हे पाऊल मुख्यमंत्र्यान स्किमीचे उक्तावण केले। Today, Indian Oil, we have taken a bold initiative of going cashless, which is definitely a milestone and would help all of us. It would increase confidence among the people in general to go cashless. इतना बड़ा एक जो स्कीम है, कैश ट्रांसफर स्कीम है जो एलपीजी का भी, तो वो पूरे वर्ल्ड में आज तक इतना बड़ा कैश ट्रांसफर स्कीम कभी नहीं हुआ। अब कंपनी आगे जाते हुए, जैसे प्रगति की ओर जाते हुए, ये जो कैशलेस का जो एक दौर चल रहा है सर, तो उसमें सबसे पहले ऑयल कंपनीज ने मतलब साथ दिया। इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन। एक मोबाइल वैलेट होता है, एक क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है, और एक ये एक्स्ट्रा पावर जो व्हीकल्स जो है क्रेडिट लॉयल्टी कार्ड है। इसके थ्रू हम ये पूरे कैशलेस का पूरा, ये जैसे इन्होंने समझाया आपको, ये पूरा कैशलेस का हम लोग मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आंदोलना करून करून निमणे म्हापशेचे रस्ते सारखे झाले म्हणून म्हापशेच्या काँग्रेस ब्लॉकान स्वताची फाटीर हात मारलो। काँग्रेसीच्या विजय भिकेन रस्त्याचे उक्तावण केले आणि उपरांत वचून नगराध्यक्षाक मेळ्ळे। Once again in India. What you might feel unless the roads coverage was completed, it could not have better. Unless development will come through, you want to draw your own conclusion. I cannot stop you. Your person wants to pat you on back. I have no. Is it done under municipality? No, PWD. This is done by this is ICA project. ICA project is through PWD. So it is good to hear from a BJP person saying it is Zaika project, because to me Mahamela म्हणता आपलं project. No, it's a Zaika project. It's a Japan project. But for Mahamela, I will say it's a BJP project. It's good to hear from a BJP person saying it's a Zaika project. The project is undertaken through that Indo-Japan cooperation. मडगाव नावेली हेल्थ सेंटराचे निकतेच उक्तावण झाले। रक्षामंत्री पर्रीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकर आणि हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसीस आणि बाकीचे आशिल्ले। कितलीशीच वर्सां जाली लोक थंय हेल्थ सेंटर मागताले। पार्सेकरा मुखारूच पर्रीकरान मोपा दाबोळेचो विशय काढलो। एक गजाल सांगता, मुख्यमंत्र्यान सांगले मोपा एअरपोर्ट जाता ताचे 37% उत्पन्न जे येतले, इट इज हायेस्ट इन PPP फॉर्मॅट। आणि एक गजाल फटकरू तकलेन आयली ना, तो सारको एक्स्ट्रीम नॉर्थाचो असल्यामुळे दाबोळी एअरपोर्ट चालू उरतलो। ही गजाल सगळ्यांक महत्वाची आहा। तो पळय फातोड्डेचो आहा तो तर ते जाहीर सभेन सांगता
स्टेबल गव्हर्मेंट जावंक दिवं नाका, मेजॉरिटी एका पार्टीक दिवं नाका. तो कित्याक सांगता खबर आहा? प्लग इन करपाचे, प्लग एंड प्ले म्हणटा पळय, तसले प्लग एंड प्ले करपाची तांकां संवय. राजकारणान जर एका पार्टीक मेजॉरिटी मेळ्ळी ना जाल्यार हे सगळे जाण आपले प्लग करतले आनी आपल्याक जाय तशें आपले प्ले करतले. पुणे म्हणल्यार ओडेशी कोट्यो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींत म्हणल्यार. So I thank our Honorable Chief Minister for doing a lot of work for me. आतापासून तो म्हणटा म्हाका टील वोटिंग जावपासून तूं फायल म्हजी बरी घेवन येतलोच म्हण. आपल्या तोंडान सांगले कितले कोटी हांगा खर्च केल्यात ते. म्हाका दिसता हांव राज्याचो मुख्यमंत्री, म्हज्या कुशीक बसला डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, दोगूय आमी नॉर्थाचे, आवर्तन बाब सावथाचो. गोव्यात काही किडी तकलेन घालतात, नॉर्थ साऊथ. आमी दोगूय नॉर्थाचे. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत येवन पळोवचे आमी केल्ले खर्च आनी एका आवर्तनाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत जाल्लो खर्च. आमच्या तकलेन जर ही असली कीड आसत जाल्यार ह्या दृश्टीन आमी वचचे ना. अरे गोंय हे खूप ल्हान राज्य, त्यामुळे नॉर्थ साऊथ आमी करूया नाका. सावयवेऱ्या शिलवाडा युथ क्लबान नाच नाचुया काळजात जिखुया ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन दवरिल्ले. सर्तीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. की बीमारी लास्ट स्टेज पर है, ख्याल रखना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयकारांची नातलां, घराघरांनी इगर्जीचेर लायटी, नक्षत्रां, गोडशीं, केक, सांताक्लॉज, येशूचो जल्म सुवाळो. हे 8 ते 10 दीस सगळ्याक नातलांचो मूड. साश्टींतल्या ओसोळण्यांनी चिंचोणेचे इगर्जींनी पळोवपा सारके देखावे केल्यात. चिंचोण्या पालव्या भुरग्यांनी केल्लो हो क्रिसमसाचो देखावो पळयात. फोटो आमच्या भुरग्यांनी केला. फर्स्ट पालवें बॉयज आनी आमचे फ्रेंड्स सगळ्यांनी मेळ्ळा. ह्या गोट्या उद्देशी जेजू संदेश जावन आसा एकूट मोग. जेजू आयलो सगल्यांक भुगसून एकवट करूंक आनी मोगान नवें जिवीत दिवंक. आनी गोट्या उद्देशी हो सगळो लोक पालवेंचो, तरणाटे, जाणटे, भुरगीं एकठांय रावन ताणें हो वावर केला. आनी हो एकवटाचो आनी मोगाचो संदेश दिता. जे भाशेन जेजून आमचो मोग केला तसो आमी एकामेकाचो मोग करचो, एकामेकाक भुगसून बरो समाज हे जिवितांत आमी हाडचो. जेजून सगळ्यांचो मोग केलो. आख्खें पर्यावरण ताणें पवित्रायेन भरलें. गोरवां, झाडां, मोळां सगळीं ताका स्वागत करतात, ताका वेंग मारतात. आनी हे पृथ्वीचो ताणें दोळाय केली आनी मोग केलो आनी भाशेन तो सर्वंडार जालो. आमच्या फ्रिगोस तरणाट्यांनी बसवणेच्या एकेरीत गोठो केला. वेगळेच तरेचो गोठो, ल्हान खरो पूण सोबीत, सादो आनी ओर्तावरीत. हे गोठ्याक किरीत ओर्त आसा. हे गोठ्यांत आमी 2 देखावे दाखयल्यात. एके वाटेन आसा गोठो जंय जेजू आसा, लायफ विथ जिजस, आनी आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय तें आमी दाखयलां. दुसरे वाटेन आसा लायफ विदाउट जिजस, जंय गोठो आसा पूण त्या गोठ्यांत जेजू ना. आनी जेन्ना गोठ्यांत जेजू आसना तेन्ना आमचें जिवीत कसलें जावंक पावता हेंवूय आमी दाखयलां. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. नमस्कार.